रत्नागिरी उक्षी वाठारांत मालाची रेल्वे रुळावेल्यान घसरिल्ल्यान कोंकण रेल्वे रुळावेली येरादारी सोमारास सकाळसावन बंद उरली। कितल्योश्योच रेल्वे दुसऱ्या मार्गान धाडल्यो आनी कितल्योश्योच रेल्वे रद्द करच्यो पडल्यो। मांडवी कोंकण कन्या आनी मत्स्यगंधा एक्सप्रेस कोंकण रेल्वेन रद्द केल्यो। येरादारी परत मंगळारा दनपार मेरेन रुळार येतली अशें अधिकारी सांगतात। महाराष्ट्रातल्या निवसर स्टेशना लागसार उक्षी वाठारांत सोमारा सकाळी म्हाल व्हरपी रेल्वे घसरली। ताका लागून कोंकण रेल्वे मार्गावेली प्रवासी आनी म्हाल येरादारी बंद पडली। मार्ग मेकळो करपाचें काम नेटान चालू आशिल्लें। म्हालाचे रेल्वेचे 4 डबे रुळावेल्यान घसरिल्ले। दादर सावंतवाडी पॅसेंजर, जनशताब्दी मेल, दुरांतो एक्सप्रेस आनी राजधानी एक्सप्रेस रेल्वे वेगवेगळ्या स्टेशनांचेर आडावन वेगळ्या मार्गान धाडल्यो। मांडवी कोंकण कन्या मत्स्यगंधा एक्सप्रेस ह्यो ट्रेनी कोंकण रेल्वेक रद्द करच्यो पडल्यो। कोंकण रेल्वेचो जनसंपर्क वरिष्ठ व्यवस्थापक बबन घाटगेन मिडिया खातीर पत्रक काडले। Today morning, and on account of that, we have cancelled some of the trains. This derailment, specifically to tell, 5 wagons have derailed, and those 2 inside the tunnel. That's why this restoration would be slightly delayed. But however, we have cancelled some of the trains. This restoration of the track, it would likely take by tomorrow afternoon. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। डॉक्टर आंबेडकराचे जयंतीचे निमतान विष्णू वाघान पर्रेकार सरकाराचेर परत 4 टॉंट मारले। सरकारी पावड्यार जयंती आनीक बरे तरेन जावंक जाय। आचारसंहितेचे निमित्त काडून सरकारान डॉक्टर आंबेडकराचे जयंती कडेन दुर्लक्ष केलां म्हूण विष्णू उलयलो। गोंयांतय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती मनयली। राज्य पावड्यावेले कार्यावळीत राज्यपाल आनी मुखेल सचिवान बाबासाहेबाच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपलीं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याक महामहिम राज्यपाल भरतजी बांचू आणि पुष्पहार अर्पण केलो आणि मागीर खऱ्या कार्यक्रमाक सुरवात जाली। आता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान कार्यक्रमाचेर थोडें बंधन जरी येयलां तरी बाबासाहेबाच्या जिवनाकडे एकंदरीत पाहता तो कार्यक्रम जावकूच जाय अशा सगळ्या आमच्या सामाजिक संस्थांनी ठरयले आणि ह्या कार्यक्रमानंतर आता विविध सामाजिक संस्थांतर्फे संपूर्ण गोव्याभर कार्यक्रम जातले। निवडणुकीच्या आचारसंहितेचो बावू करून ही जयंती करपा खातीर सरकारान विशेष अशे कांयच प्रयत्न केल्ले हे दिसून येतात। म्हाका सांगलें की आमचे माननीय राज्यपाल आणि मुख्य सचिव हे हांगा पुष्पहार अर्पण करून गेले, पूण दर वर्सा शासकीय पातळीचेर जो समारंभ जातालो त्या कार्यक्रमाक पूर्णपणे फाटो दिलो आणि अशा राष्ट्रीय दिनाक बाबासाहेबांचे विस्मरण आमकां सगळ्यांक जावं त्यांच्या खातीर विशेष कांय न करप समाज कल्याण खात्यान हें बरोबर न्ही। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।